येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. बायलांचे फिफा विश्वचषक फाल्यां सावन आयज जाले उक्तावण. वट्ट 16 आंतरराष्ट्रीय पंगड जाताले वांटेकार. भुवनेश्वर, नवी मुंबय आनी गोंया पळोवपाक मेळटले वट्ट 32 खेळ. गोंयच्या पुष्पेंद्र राठीन राष्ट्रीय खेळा सर्तीत मेळयले बॉक्सिंग पदक. उत्तर प्रदेशांतल्या गगनदीपाचेर क्वॉर्टर फायनलीत मेळयले जैत. मंगळारा भांगरा पदका खातीर मिजो बॉक्सर आड खेळटलो. सोरो पिवन गाडी चलोवन पेंचेर 24 वरां दवरतले पाळत. रस्तो सुरक्षेची मोख दवरत नवे कायदे खरसाणेन लायतले चालीक, सांगले येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. रस्तो सुरक्षेची मोख दवरत नवे कायदे आनी इन्फ्रान गोंयच्या दिकेन वाटचाल चलयल्या. सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर 24 वरां पाळत दवरतले. नवे वर्स सुरू जावचे आदी ह्यो गजाली जाग्यार घालतले अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन दिली. गोंयांत फाटल्या कांय म्हयन्यांत भिरांकूळ अशे अपघात जाल्यात. रस्तो सुरक्षा तपासपा खातीर लायिल्ले सीसीटीव्ही कॅमेरे आनी मोहिमांनी हो प्रस्न सुटावो वा कमी जावंक ना. रस्त्यावयले नेम मोडपी दर एकल्याचेर नदर दवरपाचे नदरेन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयतले अशें माविन गुदिन्होन उतर दिला. ह्या नव्या तंत्रज्ञानाक लागून कितें तरी फरक पडटलो अशी आस्त लोकांक दिसता. we are already working out. I have told some secretary and my director, they say it will take about 2 months with private participation, public-private participation. I am going to have cameras everywhere because let us make things more easier. It is recorded how fast you drive, how recklessly you go. रस्तो सुरक्षा सप्ताहाच्या निमतान परिवहन मंत्री उलयतालो. कायदो मोडटले थळावे आसूं वा पर्यटक, कायदो मोडपी सगळ्यांक ताणें उजरावन काडले. गोंयांत जे तरेन हाडबडीत रितीन गाडयो चलयतात तशे गोंयकार भायल्या देशांनी गाडयो चलोवन दाखयथय असो प्रस्नय गुदिन्होन केलो. My own RTO inspectors who are there, my own RTO staff, I remember when I took over, they had a very stiff target of challenging the people. I thought it was too harsh. At that time, I did away with that practice of giving targets because compulsorily they have to fine people. Now people think it's a license for letting loose recklessness on the road, unmindful of they themselves getting hurt and hurting others, sometimes getting maimed. I cannot allow this anymore. I was just telling my director and I'm telling my secretary, straight away pass the order. Give them targets, each one of them in respective area. Tell me one thing when I am saying this, the same Goans, the same tourists, they may be from elsewhere in the country. When they go to Dubai, I'll just name one place, when they go abroad, do they not follow the rules? Goa is something where you should break every rule because somebody knows somebody, you're well connected, only a 15 lakh population, you can walk in the secretariat, meet the minister, pick a phone and speak. Maka dollo, I have been caught, Master Sang Sodmun. This is the common refrain. I have Lions here, I have Rotarians here, I have students here. You have to be truly ambassadors of goodwill to make change in the thinking of citizens among your young friends. That don't drive rashly, don't ride rashly. That should be your mantra as far as your life is concerned. How is it that you are able to follow it elsewhere and not on our own roads? सरकार एक नवो नेम चालीक लायतले. बार आनी रेस्टॉरंटांनी कूर जावन भायर सरून गाडयो चलोवचे नात हाची जबाबदारी खंय सोरो दिवप्यांचेर आसतली. चड पियेल्यात तांकां घरा व्हरून पावोवपाक टॅक्सी सेवा दवरतले. मुखेल हॉटेलां आनी रेस्टॉरंटां भायर ह्यो टॅक्सी तयार आसतल्यो. तळीरामान दुसऱ्या दिसा आपली गाडी थंय येवन व्हरपाची. गाडी व्हरपाक आयला तो सोरो पिवंक ना जाल्यारच ताका गाडी व्हरपाक मेळटली. आयकात माविनाची भन्नाट येवजण. I will also liaison, I am telling my transport department to liaison with the bars and restaurants where maximum footfall is there, people go. Somebody who is drunk, it is going to be also their responsibility. Don't send him driving in his own car, put him in a taxi and send him. This is a new norm in Goa for the safety of people, what we have introduced.
then what do? Park your car there, take a cab and go home. And next day you come and collect it. Okay, transport is very costly in Goa as it is said. But I think when Goa Miles was there, people were reasonably happy. It was cheap for the people. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. बायणा वाठारांतल्या पालिका गार्डनाची सामकी अवतिकाय जाल्या. विसव घेवपाक बसतलो जाल्यार सारके बाकडे नात. भुरग्यांचे खेळपाच्यो वस्तूय काबार जाल्यात. नगरपालिका प्रत्येक वेळार गार्डन सारके करतलेच म्हणून उतर दितात, पूण अजून मेरेन कसल्योच हालचाली दिसनात. गार्डन हे खोशी मेळोवपाचें भौशीक केंद्र. सरकार लोकांक ही खोशी मेळोवन दिता हय. बायणा जे गार्डन आहे फाटले कितलींशीं वर्सां हे MMC मेंटेनन्स करतले, रिनोवेशन करतले म्हणून उतर जात, पूण हांगा रिनोवेशनाच्या नांवार अजून मेरेन कांय जायना. फाटल्यान पळोवंक शकता तुमी की जे भुरग्यांक खेळपाचे जे आयटम्स आसात ते खंय तरी आयज मेंटेन केल्ले ना. आनी तशेंच पळोवपाक गेल्यार हांगा सगळे कडेन झाडां वाडल्यात. तशें बसपाक जे जितके बेंचीस आसले तेंची एकदम वायट परिस्थिती आसात. हांगा भुरगे खेळपाक येतात. तशेंच वर्सांचे वर्स हांगा वेरियस प्रोग्राम्स चालू आहात, जशें की गणेश चतुर्थी जाता जावं वेरियस टोर्नामेंट जातात जावं मिटिंग्स जातात. पूण पळोवपाक गेल्यार हे जे गार्डन हे दुर्लक्षीत केल्ले आहा. हांगासले लोकल कावन्सिलर म्हणटात की जायते आमी प्रयत्न केला पूण तांकां जाय तसो सपोर्ट मेळना. त्या खातीरूच हे गार्डन पेंडींग उरलेलें आसा. आतां तेंचें म्हणणें आहा की हे खंय तरी गार्डन ते बेगीनच्या बेगीन रिनोवेट करतले थ्रू GICDC जावं म्युन्सिपालिटी थ्रू ते रिनोवेट करतले. जायते CSR लोक करपाक फुडें सरले पूण कांय कारणां खातीर ते CSRूय जे हांगा डेव्हलपमेंट जावपाक आसले ते जावंक ना. पळोवया जात हेच्या फुडें जातलें काय ना तें. 2 फावटी इलेक्ट जाला हांव. मॅनिफेस्टोचेर हांव गार्डन डेव्हलप करतलो म्हणून डेव्हलप करून पावूंक ना. कित्याक जेन्ना पयले फावट जेन्ना हें जालो पळय तेन्ना हांवें एक प्रायवेट एजन्सीक दिलेले, प्रायवेट कॉर्पोरेशनाक दिलेले, एक कॉर्पोरेटीव एजन्सीक दिलेले. तेणी करूंक ना. 3 वर्सां म्हाका बेसीस लटकयलो. सेकेंडली मागीर ती आमी परत रेजोल्युशन घेतलें आनी थ्रू एनी गव्हर्मेंट एजन्सीज करपाक लायले. सो MP लेट फंड विनय भाई तेंडुलकर म्हाका खूब हेल्प केलो तेच्या अंडर करपाचें म्हणून. फूल प्रपोजल वीथ ड्रॉइंग्स आमी कलेक्टराक धाडलो. ते धाडल्या उपरांत थंय अशें लास्टाक सगळे प्रोसिजर फायल फॉलोअप केल्या पूण अशें प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड कित्याक लागून की ऑलरेडी एक्झिस्टींग जे आहा पळय गार्डन ते डेव्हलप करपाक MP लेट फंड यूज करूंक गावना. MP लेट फंड फक्त ते न्यू प्रोजेक्ट समज आहा तेकाच करूंक गावता. सो आयज खंयसर तरी गव्हर्मेंट म्हाका GICDC वायस चेअरमॅन केल्लो आसा. तेणून आमदाराक कॉन्फिडंटान घेवन आमी एक म्युन्सिपालिटीक प्रपोजल दिल्लेलें आसा की थ्रू आमी GICDC ट्राय करता म्हणून. आनी ऑलरेडी लेटर म्युन्सिपालिटीक केल्लेलें आसा आनी म्युन्सिपालिटीन समज डिसिजन घेतलें जाल्यार आमी तूं ट्राय करतले की GICDC करपाक. पूण म्हाजो एक हें आहा आयज थंय नाल्यार आनी खंय तरी गव्हर्मेंट एजन्सी करपाचो म्हाजो प्रयत्न चालू आसा. गार्डनान कितें अशें करपाची तुमकां अशी इच्छा आहा? समज बरे भशेन समज चल्लें आयज जे आमी वयता थ्रू GICDC समज करून गेले जाल्यार खरोखर गार्डन इतलें बरें जातलें. हायटेक गार्डन जातलें. वास्कोन गार्डन ना पळय तशें गार्डन जातलें. त्या गार्डनान जे इलेक्ट्रिसिटी बी आहा पळय, लायटीचे बी लायट्स बी आहा पळय ते सगळें आमी सोलर करपाक रयला. ज्या कारणान आमकां एक्सपेन्स सुद्दां बरें कमी जातलो. भितर जे इक्विपमेंट आसतले स्पेशली जे एक्सरसायज आसता पळय आनी पळय ते मशिनरीज एक्सरसायज जिमान बी तुमी पळय हायड्रॉलीक आसता पूण खंयसर तरी नॉन हायड्रॉलीक बेश्टे सिंपल वे एक्सरसायज करपाचे ओल्ड एजाक यूज जातले ते टायप आमी इन्स्टॉल करपाचे. हो गार्डन एक टायमार बरो आहलोलो, बेस्ट आहलोलो आनी हिंगा जायते एक्टिविटी म्हणजे प्रोग्राम्स जाता. गणेश चतुर्थी जाता आनी हिंगा जायते आमचे हिंगाचे लोक हिंगा छोटा बाजार म्हणटात, हिंगा धाकला बाजार म्हणटा. हिंगा जायते लोक येवन एक आमचो हिंगा हा पळय एक गार्डन टायप करून अगर एक क्लिनिंग करून ही झाडां आख्खी वाडलेली आसा आनी इतले बरे प्रोग्राम्स जावन हिंगा कांयच मेंटेनन्स ना टोटल. आमी मागता की हिंगा एक हा तो एक मातसो प्लेस आहा तो बरो करून क्लीन करून एक नीट करून दवरीत जाल्यार सांजचे कोणते बीन एक सोफा घालून ते झुला बिला सगळे टोटली स्क्रॅप जालेले. कांयच तेंची मेंटेनन्स ना कांय ना, सगळे काबार जालेला. की आमी मागता की आमी हिंगाचे बायणाचेच आमी की एक बरें ब्युटिफिकेशन करून बरें क्लीन करून थोडे लोकांक हिंगा कोण जाणटे बिणटे कोण एक सोफा घालून बसोन आनी बरें इतले बरो बेस्ट प्रोग्राम जाता हिंगा. वर्सान एक फावटी दोन प्रोग्राम जाता. तेका लागून आमी सगळे मागता की जाता इतले बेगीन मातशें कितें हेजेर मातशें लक्ष घालचें. गोवा खातीर हिरू महाले, वास्कोच्यान. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जे न देखे रवी ते देखे कवी अशी मराठीत म्हण आसा.
कोंकणी ते म्हणचे वास्तव्य सांगपाचें जालें जाल्यार म्हणचें पडटलें जे लोक प्रतिनिधीक दिसना ते मिडियाक दिश्टी पडटा मागीरच सरकाराचे तकलेत उजवाड पडटा. चोडणा गोवा 365 चे बातमेचो इम्पॅक्ट दिसून आयलो. 2 म्हयने उपरांत देवगी चोडणेच्या सांकवाचें काम सुरू जालां. मय मतदारसंघातले चोडण हे एक जुवे उदरगतीपासून बरेच पयस उरलां. लोकप्रतिनिधी आपापल्या कामांनी गुल्ल. तांकां रस्त्यांची अवतिकाय दिसना, रस्त्या वयलीं गोरवां आनी रस्त्या वयल्या फोंडांचोय तेंचेर परिणाम जायना. बुधवार दिसा गोवा 365 देवगी चोडणेच्या सांकवाची अवतिकाय दाखयल्ली. थळावे श्यामसुंदर सुचिता हांणी इल्लोसो पूल 2 म्हयने जाले कुपत दवरला हाची खंत उक्तायल्ली. बेकायदेशीर बिल्डिंगो रातये उबे रावतात पूण इल्लोसो हो सांकव जाग्यार घालपाक सरकाराक 2 म्हयन्या वयर लागले. PWD कासवाचे गतीन काम करता. भौशीक कामांचे बाबतींत कासवाची न्हय सोंशाची गती गरजेची थळावे हेच मागतात. लोकांनी PWD कासवाची उपमा दिल्या ती खरी करून दाखोवपाचें कामय हें खातेंच करता. देखीक हे पळयात, चोडणाच उदका खात्यान हालींच कांय फोंड खणून दवरल्यात. रस्ते उस्तिल्ले दिश्टी पडटात. रस्तो विभाग, उदका विभाग दोनूय सरकाराची अपत्यां, पूण कोणाचे सोयर सुतक पडनाक ना. पैरा वाठारांतय आमचे बातमेची दखल घेवन कांय चेंबर पुल्ले खरे, पूण दुसरे सुवातेर नळांची पायपां फोडून उदकाची अशी नासाडी चलयल्या. पळयात, दक्षता विभाग कितें करता काय? गोवा 365 खातीर मये चोडणेच्यान जवाहर बर्वे. फोंड्या नगरपालिकेक सध्या 10.5 टन ओलो कोयर येता, पूण कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात दिसाक फक्त 1.5 टनाचोच विलो लावपाची तांक आसा. सालेगांव प्रकल्पात कोयर ट्रिटमेंटाक धाडटात, तातूंत सुदारणा साप्प गरजेची जावन रावल्या. फुडारांतय ह्या प्रकल्पाची तांक दिसपट्टी 10 टन आनी त्या उपरांत आनीक 20 टन करपाचो सरकाराचो विचार आसा, अशी माहिती कोयर वेवस्थापन मंत्री आतानासियो बाबूश मोन्सेरातान दिली. फोंड्या केरी नगरपालिकेच्या कोयराचो विलो लावपाच्या सुवातेर थळावो आमदार रवी नाईक, PMCचो अध्यक्ष रितेश नायक आनी विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यां बरोबर तांचे उलोवप जाले. सध्याच्या कोयर विलो लावपाच्या प्रकल्पात 1.5 टन ओल्या कोयराचेर प्रक्रिया करपाची तांक आसा. जाल्यार दिसपट्टो 6.5 टन ओलो कोयर धाडटात आनी सुमार 5 टन ओलो कोयर सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांटात धाडटात. शिवाय PMCचो कोयर प्रकल्प शेजारच्या ग्रामपंचायतींतल्यान कोयराचेर प्रक्रिया करतात. 6.5 ton per day weight garbage. So out of that, what they are treating is around 1.5 ton. Now there is a proposal which is and rest is going to Saligao. That was the first step. Now they are increasing that they'll get approval. We also for 10 ton, and which will be annexed for another 10 ton. They just started screening period. Compared to others, I am saying they are doing much better than compared to even better municipalities like Margao and Vasco. They have given them incentives basically because they have set up the plant in Kutti in the Panchayat. So their garbage also they are collecting. They are helping the Panchayat. View of that Panchayat has given them the land. Okay. And this plant basically should be upgraded. Now they have already moved the proposal to DMA. So it will be 10 tons. At present, at least there is no problem. It will be 10 tons and then which can be added to another 10 tons. गोवा 365 खातीर फोंड्याच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
फिफा अंडर 17 बायलांचे विश्वचषक 2022 11 ऑक्टोबरासान सुरू जावपाचे आसा. आयज ताचें उक्तावण जालें. 11 ऑक्टोबर ते 30 ऑक्टोबरा मेरेन वट्ट 16 आंतरराष्ट्रीय पंगड वांटेकार जातले. हे फाटभुंयेर भुवनेश्वर, नवी मुंबय आनी गोंय ह्या 3 सुवातींनी वट्ट 32 खेळ जातले. I request everyone to kindly join them with this kick-off. World Cup from tomorrow till 30th of October at Bhubaneswar. 2 सेमी-फायनला सयत 16 मॅची गोंयांत जातल्यो. गोंयच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमात 19,000 प्रेक्षक बसपाची तांक आसा. भारतात जावपी फिफा अंडर 17 बायलांचे विश्वचषक 2022 ह्या 3 स्थळां मदलें हें एक स्थळ. फातोड्डा स्टेडियम हे विश्वचषकात भारताचे पयलो संक्रीत फुटबॉल स्टेडियम जातले. संक्रीत मैदानाक लागून ह्या स्टेडियमाक एकच मैदानाचेर जायते खेळ घडोवन हाडपाक मेळटले. देशात सगळ्यात पहिली इंटरनॅशनल मॅच गोंयांत जाल्ली 1923 ब्रिटीश वर्सीस पोर्तुगाल. 1923 गोंय होस्ट करपी फुटबॉल आसा आनी म्हणून तर गेली कितलीशींच वर्सां फुटबॉल म्हटलो काय गोंयांतलो गांवांतलो तरणाटो चलो आसूं किंवा चली आसूं ते फुटबॉल खेळपाक सातत्यात फुडें आसता. आनी म्हणून जेन्ना फिफा अंडर 17 ऑर्गनायज करपाचें जालें तेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल अनुरागजी ठाकूर हाका सगळ्यात पयली याद आयली ती गोंयाची आयली. येस, आमी हेच होस्ट करपा खातीर आमी सगळे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाच्या सयत गोंयचे तरणाटे नॅशनल गेम होस्ट करपा खातीर तयार आसा. आनी म्हणून तर म्हणजे फिफा होस्ट केल्या उपरांत फुडल्यो नॅशनल गेम होस्ट करी पर्यंत गोंयांत एक स्पोर्ट्स फिवर तयार जातलो. गोंयचे तरणाटे फीट उरपा खातीर म्हाका दिसता आमी सगळे जाण सातत्यात ग्रावंडार आसतले. आज गोंय अभिमानान आणि प्राऊडली अनाउन्स करता की ज्या वेळाचेर अंडर 17 वुमन्स वर्ल्ड कप इंडियान भितर होस्ट करपाची निमंत्रण आमकां आयले त्या वेळाचेर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आणि त्याचप्रमाणे आदरणीय युनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुरागजी ठाकूर यांनी गोंय राज्याचे नाव पहिल्या वठाचेर घेतले. आणि एकंदरीत 32 मॅची पैकी 16 ज्यो मॅचेस ज्यो आसात त्या याच फातोर्डेच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर 11 ते 30 ऑक्टोबर पर्यंत तुमच्या सगळ्याच्या दिस्तेमेतान सुरू जावपाचे आसा. गोंय हे राज्य फक्त गेली कित्येक वर्सां रिकॉर्ड ब्रेक ऑफ टायमान भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करून आज वेगळे वेगळे गेम्स होस्ट करपा खातीर माहीर आसा. आणि तातूंत भितरलेच आजचो अंडर 17 वुमन्स वर्ल्ड कप हो आज एक माइलस्टोन आमी घातिल्लो आसा. आणि हेजे विटनेस हेजे गवाय जावन आसात तुमी सगळे जाणीन हो आख्खो स्टेडियम आज भरिल्लो आसा. गोंय सरकाराचेर तुमचो विश्वास आसा आणि म्हणूनच येदो व्हडलो हो कार्यक्रम आज सुरवात जाता. गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान श्यामचारी.
उत्तर प्रदेशातल्या गगनदीपाचेर क्वार्टर फायनलीत जेत मेळयत गोंयचो बॉक्सर पुष्पेंद्र राठीन राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोंया खातीर आनी एक पदक निश्चित केला. 5-0 गुणांच्या फरकान ताणें जेत मेळयला. आता तो सेमीफायनलीत पावला. मंगळारा भांगरा पदका खातीर मिजो बॉक्सराड खेळटलो. रतीन हिमाचल प्रदेशाकडल्यान धरमपालच्या विरोधात फाटल्या 3 फेरयांची लढत जिखिल्ली. खेळांचे हे आवृत्तीत गोंय तिसऱ्या सुवातेर असले. अशोक पाटील उपांत्यपूर्व फेरयेत नमलो आणि प्रिती चव्हाणाक मुळावे फेरयेत हार पत्करची पडली. क्वॉर्टरांत राठीचे जैत आता एकूण पदकांचो आंकडो 4 मेरेन व्हरतलो. Vikram Tokas from Delhi, Judge 1, Sajid Paul from Uttarakhand, Judge 2, Sajid K. George from Kerala, Judge 3, Tenzin from Arunachal Pradesh, Judge 4, Wazir bin Kutub from Assam, Judge 5, T. Suresh from Tamil Nadu. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फिफा अंडर-17 बायलांच्या विश्वचषकाक एक बळिश्ट सुरवात जाल्या. खर पावस वा विजेच्या भयान 11 तारखेक जावपी मॅचींनी व्हडलोसो खंड पडचो ना. मंगळारा गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. मळब नितळ उरचें ना. कुपा दाटिल्ली दिश्टी पडटली. मंगळारा सुर्याय दर्शन दितलो आनी पावसय हजेरी लायतलो. उत्तर गोंयांत पावसाचो नेट चड आसूं येता. तापमान 20 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरतले. चडावत तापमान 29 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावूं येता. 11 तारखेक गडगड. 14 तारखे मेरेन पावसाची शिरशिरी. चडावत आनी उणें तापमान मंगळारा 29 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोट दनयांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 चे आजचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.